नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। गोयच्या मायनिंग लिजांचे सस्पेंड केल्ले पर्यावरण दाखले रिन्यू जावंक शकना, नवेच दिवचे पडटले। केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यान मुख्यमंत्र्याक केले स्पष्ट। सत्तेंतल्या लोकांनी मोपा सुनावणी केली हायजॅक, पेडणेकारांक घाले चिथावन। मात मोपावेल्यान उत्तर दक्षिण गोंय पेटचें ना। मोपा समर्थक आनी विरोधी फुडाऱ्यांचे प्रुडंटाचे हेडोनात एकमत। पणजे चारय वटेन वाडून पावली खंयचे खंय सांतिनेज व्हाळ आसत तस्सो। जाहीरनाम्यांत नाल्याचो विशय नित्याचो, पणजेकार उपगलो। वेंचणुकेचे फाटभुंयेर प्रुडंटाचो बॅटल कॅपिटल रिपोर्ट। म्हापशें बोडगेश्वर देवळाची कचेरी फोडून चोरांनी £5 लाखाक मारलो हात। हॉलाच्या भाड्याचे पयशे आरमारीचे कुलूप कापून फारायले, चोरांच्यो फुज्यो। आनी रिक्रुटमेंट सोसायटीतले सेक्युरिटी गार्डांक सेवेत कायम करचे म्हूण बांबोळे सोसायटीच्या ऑफिसांत गार्डांचो घेराव। रेग्युलरायज करपाचें उतर सरकारान पाळचें म्हूण धरलो नेट। खबरो विस्तारान। गोंयच्या मायनिंग लिजांचे सस्पेंड केल्ले पर्यावरण दाखले रिन्यू जावंक शकना, नवेच दिवचे पडटले। सुत्रां सांगता ते प्रमाण ही गजाल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान मुख्यमंत्री पार्सेकाराक स्पष्ट सांगल्या। दोगांची हालींच बसका जाली। नवे पर्यावरण दाखले मेळूंक कमीत कमी 3 वर्सां लागतात। भौशीक सुनावणी घेवची पडटा। हें सगळें पळयल्यार गोंयचें मायनिंग आनीक 3 वर्सां तरी सुरू जावप कठीण। प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। गोंय सरकारान मायनिंग बंदी घाले उपरांत केंद्रीय पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयान गोंयच्या सगळ्या लिजांचे पर्यावरण दाखले निलंबीत केल्ले। गोंय सरकारान कांय दिसां फाटीं मायनिंग स्थगिती फाटीं घेतली, मात केंद्रान निलंबीत केल्ले पर्यावरण दाखल्यांचो आदेश खंय फाटीं घेवपाक मेळना। ते सगळे पर्यावरण दाखले नव्यानच दिवचे पडटले। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर आनी गोंयचो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांची हालींच दिल्लीन बसका जाली। ते वेळार मंत्री प्रकाश जावडेकरान हें उलोवन दाखयलां अशें समजता। कोणेच विरोध वा हरकत घेतली ना जाल्यार नवे पर्यावरण दाखले दिवन मायनिंग सुरू करपाक कमीत कमी 3 वर्सां लागतली। अशी आसतली तांची प्रक्रिया। सगळ्यान पयलीं खण मालकाक आतां 4 सिजनांचो डाटा घेवन EIA रिपोर्ट तयार करचो पडटलो। ताका 1.5 वर्स वतले। ते उपरांत गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमांतल्यान पर्यावरण दाखल्या खातीर अर्ज करप। ते उपरांत लिजा लागसारच्या सगळ्या पंचायतींक आनी पर्यावरणवादींक EIAच्यो प्रत दिवन भौशीक सुनावणी घेवची पडटा। ताका आनीक 6 म्हयने वता। कोणेच हरकत घेतली ना जाल्यार सुनावणेचो सगळो रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ञांच्या मुल्यांकन समिती कडेन वता। ताका आनीक 6 म्हयने लागतले। समितीन कांयच हरकत घेतल्यो ना जाल्यार फुडल्या 3 ते 4 म्हयन्यां भितर पर्यावरण दाखले मेळटा। हे सगळे प्रक्रियेक कमीत कमी 3 वर्सां लागता। मात भौशीक सुनावणे वेळार जर कोणें हरकती घेतल्यो जाल्यार त्यो सोडोवच्यो पडटा। ताका आनीक 6 म्हयने वतले। मागीर ते तज्ञांचे मुल्यांकन समिती कडेन वता। थंय समितीन कितेंय प्रस्न काडल्यार त्यो सुटायो करच्यो पडटा। ह्या प्रक्रियेन आनीक 6 म्हयने वता। तशें जाल्यार पर्यावरणीय दाखले मेळूंक 3 वर्सांच्या जाग्यार 4 वर्सां लागतलीं। गोंयची सद्याची परिस्थिती पळयल्यार भौशीक सुनावण्यांक लोकांचे प्रस्न आयल्या शिवाय रावचे ना। म्हळ्यार खण मालकांक पर्यावरणीय दाखले मेळपाक कमीत कमी 4 वर्सां वतलीं। ते उपरांत खणपाचे। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। सत्तेंतल्या लोकांनी मोपाची EIA सुनावणी हायजॅक केली। पेडणेकारांक चिथावन घाले। सुनावणी सारकी जावंक पावलीच ना। मोपा विमानतळाचो समर्थक देवेंद्र प्रभुदेसाय आनी विरोधक फादर एरमीत रिबेलोन प्रुडंटाचे हेडोनात हें एकमतान मान्य केलें। विमानतळाच्या मुद्द्यावेल्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे पेटचें ना, मात दोनूय जिल्ल्यांतले लोक आपापल्यो मागण्यो लावन धरतले म्हूण दोगूय फुडारी उलोवन गेले। बट द वे इट वॉज ऑर्गनायज्ड वॉज व्हेरी पॅथेटीक। खंय तरी गोंयांक उत्तर आनी दक्षिणेक झगडपाक एक वाव थंय तयार करून दिल्लो। ही जी संख्या हाडिल्ली मोठ्या संख्यान ते एक राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आशिल्ले। तांच्या लिडरशिपीच्या हुकुमा सकयल वावरपी असे कार्यकर्ते आशिल्ले आनी तांचे जर खंय तरी चुकलां जाल्यार म्हाका निश्चितच दिसता ते खंय तरी राजकीय पक्षाचे जबाबदारी। तुम्ही म्हणटात जे वातावरण मदीं तापलें तातूंत भितर पेडणेचो सामान्य नागरीक खंयच नाशिल्लो। आशिल्लो पण ही वॉज इन्स्टिगेटेड। सामकें तुम्ही नाका हो रिपोर्टच नाका अशें म्हणनाकात। तुमची व्यूज कितें?
आमी पयलेच सुरवातेक सांगला की हो रिपोर्ट आमकां मान्य ना कित्याक हो रिपोर्ट 3 म्हयनेच घेतला. आर यू हॅपी द वे इट वॉज कंडक्टेड यस्टरडे? नॉट एट ऑल. पण कोण एकटो उलोवंक वयता, फाटल्यान बॉब मारता, ताका चाडयता, अखमानाची उतरां उलयता आनी सगळे वगे पळयता. आनी हांव स्वता उबो रावन जेन्ना रिक्वेस्ट केले लोकांक प्लीज बसा, तेन्ना एक PI म्हजे कडेन येवन सांगता तूं पयलीं बस, कित्याक यू आर अ पब्लीक फिगर, तुका उबो रावल्याक पळय तुका बाकीचे इन्स्टिगेट करता. अरे म्हटलें आय एम हेल्पिंग यू. समवेअर इट वॉज मॅनेज्ड ऑर वॉट हेचे बद्दल हांव जास्त उलोवंक शकना, बट इट द वे इट वॉज हेल्ड वॉज बॅड. Although you are having contradictory views, different views on an issue, I am feeling nice as a गोंयकार की आमी खूब बरे भशेन उलयता. हे काल थंय कित्याक जालें ना? आमी नॉर्थाचो सावथाचो लोक असो डिफरन्स ना. आमी गोंयकार, आम एक एकट्यान आमचो ओपिनियन सांगपाचो. पूण हांगा दिसता मिस्टर धोंड थंय मदीं उबो रावलो. हाचेरूच दिसता पॉलिटिकली थंय कितें तरी आसलें. शेक हँड विथ देवेंद्र बाब बिकॉज we agree to disagree. I respect sentiments of father, but I do respect my sentiments of my Pednekas because it is a dream of the Pednekas. तीन चार दशकांत पणजे चारय वटेयां खंयचे खंय वाडली. सांतिनेजच्या व्हाळाचो नालो जालो. गटारान तो दिशी दिशी पुरवता. मांडवीच्या व्हाळाक नालो नालो म्हणत फुडाऱ्याचे आमदार जाले. आमदारांचे मंत्री आनी मंत्र्यांचे मुख्यमंत्री जाले. मात नालो आसा तस्सो. नाल्याच्या नांवान पयशे घेवन पणजे वयर सरली. नितळ नाल्याच्यो काणयो आयकून पणजेकार उपगलो. जाहीरनाम्यांतय हो विशय नित्याचोच. पणजे पोटवेंचणुकेचे फाटभुंयेर बॅटल कॅपिटलांत सांतिनेज व्हाळाचेर खासा रिपोर्ट. सांतिनेज नाल्यांतल्यान व्हांवपी हे नितळ उदक पळयात. भरती आनी सुकते वेळार मांडवीच्या उदकान नालो फ्लश जावपाची ही नाल्याची निसर्गीक पद्दत पोर्तुगेज तेंपावयली. त्या तेंपार पणजेकारांनी केन्नाच हुंवार म्हणून पळयलो ना. मात हालीं तेंपार पणजे बुडपाक लागल्या. फाटल्या पावसाक तर पणजेकारांनी ह्या नाल्यांत पयले फावट हुंवार पळयलो. लोकांच्या घरांनी नाल्याचें उदक घुसलें. इतिहासांत पयलेच खेप. आदल्या तेंपार नितळ उदकान भरून व्हांवपी हो मांडवीचो व्हाळ आज नालो जाला. गटार आनी कोयर धरून पणजेची सगळी घाण उखलून तो नालो पुरवत चल्ला. कितलीं वर्सां जालीं पणजेकार हे घाणीत दीस काडटात आनी कांय जाण ते घाणीत भरूय घालतात. They don't have sewage connection. All the toilets are connected to the nala, and for that we get influx this all foul smell, and it is very difficult to live here. People used to come fishing here, but now this sewage plant which is there in Tonga, they are releasing that that raw sewage, and now that night time they are doing that. एका तेंपार लोक ह्या नाल्यांत गरयताले, पेंवताले, पूण हे चित्र पणजेकारांक स्वप्नांत सुद्दां परत दिसत म्हण आशा ना. नाल्यांत दिसान दीस खंयच्यान घाण येता तें प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकय कळना. हें मोठें अजाप. PWG सुवेज डिपार्टमेंट आहा ताच्या अंडर ही सगळी सुवेज हांगाच फेकली जाता. हे स्ट्रॉम वॉटर म्हणून एक रिपोर्ट मेळटा, पण आयज पावस पडनासतना स्ट्रॉम वॉटर म्हणून सांगतात. पण हे आसा पळय पणजेची वेवस्था, पणजेची ते सुवेज लेआउट हे प्रतिनिधीन करपाचें आशिल्लें. ते प्रतिनिधी हातून सामको फेल जाल्लो आसा. आनी सुवेज पळोवंक गेल्यार डायरेक्ट कनेक्ट केल्ली आसा. ही हांगा तुमकां दाखयता की डायरेक्ट सुवेज आसा ही हांगाच्यान कनेक्ट केल्ली आसा क्रिकाक. त्या खातीर हो क्रीक डर्टी जाता. आतां पोल्युशन कंट्रोलान एक कितें सांगिल्लें की हांगा ज्यो बाटल्यो पडटा ते हे फेन्सींग हांगा एक फेन्सींग घालचें आनी हांगा फेन्सींग घालना फक्त एक ब्युटिफिकेशन केलें. ब्युटिफिकेशनाच्या पेक्षा तर फेन्सींग घाल्ल्यो ते फ्लायींग बॉटल फ्लायींग प्लास्टीक कितें आसा हे नाल्यान पडपाचें आशिल्लें आनी तो प्रदूशीत जावपाचो बंद जातलो अशें. नालो नितळ करचो म्हणून कांय पणजेकार 2009त हायकोर्टांत गेले. मात इतलें सगळें जालें तरी नाल्याचो रंग बदलना. नालो नितळ करपाक महापालिकेक केंद्रा कडच्यान 20 कोटी आयिल्ले. ते पयशे GSIDCन खंय घाले हे नालो सोडल्यार बाकीची पणजे जाणा जातली. When MLA come, we doing first preference for here, but they know nothing done so far. I personally believe there is a big ego battle between two political forces in Panjim, and because of that, the Kampal Creek is suffering. राजकीय जाहीरनाम्यांनी नाल्याचो विषय पणजेकारांक नित्याचो. नाल्याच्या चिखलांत कितलेशेच हात बरबटले. चिखलांत कमळूय फुल्लें खरें, मात ताचो वास सुद्दां नाल्याक लागलो ना. पणजेकारांक सध्या त्या चिखलाचें पडलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
घेऊ एक विराम.